एक्सपोज केला म्हणटा तो कितें तो जो प्लांट येयल्लो पळय पणजे खातीर येयल्लो तो शिफ्ट करून थंय घातला म्हणटा ती टॅक्नोलॉजी. मेन इश्यू कितें आहा कोवीड सिट्युएशन बरें पिकार पावल्लें आनी तितून ही गार्बेज आतां मिक्स. गार्बेज म्हणजे कचरो लोकांच्या घरान जो कितें वेट गार्बेज उरता लोक आपल्या घरान दवरूंक सोदिना, कोण कलेक्ट करिना जाल्यार खंय तरी उडयतलो. त्या खातीर आमी हें महामंडळ तयार केल्लें GWMC कॉर्पोरेशन आनी तितून हो बरो प्लांट बांदलो. आतां प्लांटार कॅपॅसिटी कितली आहा 100 टन 100 टन 100 टना वयर जर तर येयत गार्बेज जाल्यार आमकांय त्रास जाता. कलंगूट कांदोली विलेजीन मातसो वास येता, किल्ल्यांनी मातसो वास येता आनी सालिगांवाय वयता. आतां ही कोणाची गार्बेज येता ती गोंयच्या लोकांची, ती आमी इम्पोर्ट करून हाडिना. आतां जर तर जयेश बाब म्हणटा वास येता, आमकांय वास येता, तो म्हाजे कडेन एक दिसूय येवंक ना. मंत्री आहलो पळय तेन्ना ताका केन्नाच वास येयनासलो, आतां वास येता. आतां कोवीड सिट्युएशनान ते गार्बेज मिक्स करतात. 8 दीस रावता हांव, ताजे उपरांत तांकां आपयता आमच्या ऑफिसा मार्फत. हांव आपयना, आमचे GWMCचो मॅनेजींग डायरेक्टर वील कॉल देम. सालिगांव पंचायतीचो सरपंच, ताच्या वांगडा एक मेंबर, तशेंच पिलेन पंचायत, नेरूल, रेशमाबूश आनी सालिगांवचो MLA. ताच्या वांगडा दिलीपानूय म्हाका लेटर केल्लें आहा, आदलो आमदार मंत्री, ताकाय आपयता. आग्नेल फेर्नांदीसान व्हडलें प्रेस दिल्लें आहा, ताका आपयता. तो आदी इलेक्शन शेणला थिंगा. तुलियो बाबूय इलेक्शन शेणला थिंगा, बसला इलेक्शन, म्हाजो फ्रेंड ताका आपयता. हे सगळे आतां कोण सालिगांवचे आमदार जावंक सोदताले आनी जाल्ले आहा पळय ते, जावंक सोदताले आनी जाले, तांकां सगळ्यांक आपयता आनी तांकां पयलीं एक्सप्लेन करता की बाबा दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल टफ टू फायट. इलेक्शन टायमार येताना तुमी फॉर्म भरा, कोण जिखता पळय तो MLA. गार्बेज इश्यू घेवन तुमी इलेक्शन करिनात. इश्यू कितें आहा तो लोकां मदेकात हांव वचून तो सॉल्व करता. तुमकांय कॉन्फिडन्सान घेता. आतां आमदार आहा पळय ताकाय घेवया, तांकां आपोवया, तेंचे कडेन उलोवया. 12 जाणांचे वयर लोक नाका. आमच्या कॉन्फरन्स हॉलान 100 लोक जाता, पूण आमकां इतले नाका. 12 जाणांक आपयता. तितून हे सगळे आमदार, एक्स MLA फुडें बसोंक सोदता पळय ते आग्नेल, कोण तो तुलियो, दिलीप, जयेश आनी तितून आनी कोण तरी आहलो आमचो फ्रेंड आहा तो एडवोकेट यातीश, तो प्रोबेबल कॅन्डिडेट. आनी तितून आनी कोणूय आहा बसोंक सोदता अशें दिसलें म्हाका. तांकां आपयता जे कोण प्रेसान आसता पळय ते, आनी तांकां पयलीं एक्सप्लेन करता की दीस इज नॉट अ पॉलिटिक्स. हेजेर करप ना, तुमी आनीक दुसरो इश्यू घेवन करा, पूण खऱ्यांनीच लोकांक त्रास जाता ते आमी अंडरस्टँड करता. वील सॉल्व द प्रॉब्लम नायसली. तुमी मायलेज घेवंक हेजेर मेवची ना, गार्बेजीचेर मायलेज ना. गार्बेज म्हणजे गार्बेज, कोणाकूच नाका ती. ते खातें हांवें घेतलां एज अ मिशन, नॉट टू डू पॉलिटिक्स. लेट अस वर्क इट आउट नायसली. सगळे आमचे फ्रेंडूच ते सगळे जे कोण गार्बेजीच्या नांवार राजकारण करता ते आमचे फ्रेंड. तांकां एश्युरन्स दिता वील सॉल्व इट नायसली. सो बट यू थिंक की द एक्सपान्शन इज द नीड ऑफ द आवर रायट नाव? नो, तेच न्हू, तांकां एक्सप्लेन करता. जयेशान बरोवन दिवनी, तो आमदार न्हू, ताका वास येता. तेणें बरोवन दिवनी सुकूरची गार्बेज कट कर, साल्वादोरची मुंड कट कर, पेनादी फ्रांस कट कर, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमची हितून नासली पयली लिस्टान, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड हँडल देयर ओन वेस्ट. अशें जयेशान बरोवन दिवनी. तो तेज्या वांगडा बरो रावता पर्वरच्या आमदारा वांगडा आनी म्हणटा गार्बेज वाडली म्हणटा. तशें म्हणा नाका, डुप्लिकेसी करप ना. So but if he gives the return, so will you stop all the garbage which is coming from surrounding side? Of course we will have to stop. 100 टन कॅपॅसिटी सध्या आमी करूंक सोदता 250 टन. कित्याक
27 पंचायतीची आनी पणजेची आनी तालिगांवची मेळोन आमकां 180 टन सिजनाक येताली, 80 टन एक्स्ट्रा येताली. आतां पोट आमचें इतलें जेवंक जाता, इतलें जेत जाल्यार ओवर डायजेशन जातलें. त्या खातीर आमी तें सारकें करूंक सोदताले. ते म्हणटा आतां सारकें करिनाका, व्हडलें मिशीन घालनाका, जालें नाका. आमी नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक केलें 27 पंचायत. तेचोच गार्बेज एक्स्ट्रा येवंक लागलो, 150 टन येवंक लागलो सिजनाक 180. थोडे पंचायतीक कट मारचे पडटले आनी तांकां सांगचें पडटलें तुमी तुमची गार्बेज तुमीच करा म्हणून सॉल्व. जेशन बरोवन दिवनी आमकां खंयची खंयची कट मारपा जाता. अशें न्हू की तो सांगता पळय तें आमी करतले. तेजें सजेशन घेता, बरोवन घेता. तो आतां हाचो आमदार न्हू, तेजें सजेशन कितें बाबा खंयची कट करुया. कित्याक वी आर ट्रायंग टू हेल्प इच एंड एवरी पंचायत आमची गोंयची म्हणून. अशें न्हू की काणकोणची गार्बेज आमी घेतले हिंगा, पूण काणकोणा सिजनाची गार्बेज आमी घेता. सिजन म्हणजे कोणती खाली ट्युरिजमाची वेट गार्बेज आमचेच कडेन येता. तेन्ना आमची 190 टन जाता, केन्ना 200 टन जाता. बट स्टील आमी 3 शिफ्टी करून ती ट्रीट करता. अशी पडची न्हू म्हणून गार्बेज रोडाचे सायडीक नल्ल्यान पॉन्ड दर्यान लोक बॅगा बॅगा भरून नाल्या उडयता ती. आमी एक जाग्यार हाडून ट्रीट करता ती सायंटिफिकली. तेचेर राजकारण करचें न्हू. मिटींग केन्ना कॉल केला तुमी? मिटींग आपयलें? आय विल कॉल देम. आतां कोवीड सिट्युएशन पीक आहा, मातशें सकाळीं येवन ऑगस्ट फर्स्ट वीक अशी कॉल करता हांव. एक 12-13 जाण मनीस घेता तेच वाठारांतले. आतां जे कोण हे राजकारण करता पळय ते एवरीडे बोबाट मारता, प्रेस घेता, लोकांक दाखयता आमी जिते आहा. हेणी लायफान कांय करूंक नाका. हांव म्हणना हांवें केलें म्हणून, पण आमी प्रयत्न केलो गार्बेज एक जाग्यार हाडपाचो. प्रत्येक पंचायत प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आमचे हितून नाका. प्रत्येक घर म्हणटा आपलीच गार्बेज आपल्याक नाका. सो कोणे तरी ट्रीट करूंक जाय, आमी करता.